गुंडाराज मोगाळ तियात्र पळयणार हांव पास्कवाल दे चिकाली. मोगाच्यान तुमी सगळे जाणा आसतले म्हजो नवो तियात्र सुरू जाला जुनाच्या म्हयन्यांत. हांव तियात्राचें नांव गुंडाराज. गुंडाराज ह्या तियात्राचे ऑलरेडी 8 शो जाले आख्ख्या गोंयाभर आनी आतां आमी दाखोवंक येयल्यात आमचो गुंडाराज तियात्र कांदोली गांवांत. गुंडाराज हो तियात्र जातलो कांदोली गांवांत 1 तारखेर ऑगस्टाचे म्हणजे फाल्यां शेनवारा दीस फाल्यां 7:30 कांदोलीन दांडो हॉल हांगा म्हजो तियात्र गुंडाराज आमी घालयतले. मोगाच्यान ही बरी संदी आमच्या कांदोली गांवच्या लोकांक तशेंच कालांगूट, आरपोरा, बागा, सालिगांव, पार्रा, पिलेन, नेरूल हे जे गांव जे लागीं आसा तांकां ही बरी संदी हो आमचो तियात्र येवन पळोवपाक. मोगाच्यान हो तियात्र आख्खो गोंयभर गाजलेलो आसा आनी आमी आयल्या तुमच्या बार्देजान दाखोवंक. म्हापशां दाखयल्या उपरांत आतां आमी परतून येता कांदोली जावन आसा एक जागो ज्या जाग्यार लोक सारको तियात्रांक वाकाणटा. मोगाच्यान येयात हो तियात्र पळयात, कित्याक हो तियात्र हांवें बरयला आमच्या गोंयचे वयर. जें कितें गोंय वायट घडटा तें सगळें आमच्या तियात्रान दाखयलां आनी चड करून दाखयला आमी स्टोरी आमच्या एक्टिविस्टाची. जे एक्टिविस्ट आमचे गोंयचे जे वावुरतात आमचे गोंय सांबाळूंक तांचे हांवें सगळें दाखयलां आनी ते कशें तांच्या जिवितांत घडामोडयो जाता पळय ते हे सगळें म्हज्या तियात्रान दाखयलात. आनी हातूंत भाग घेतात आमचे लायव्ह एक्टिविस्ट जशे आमचो फामाद एक्टिविस्ट शंकर पणजी, तसोच आमचो दुसरो फामाद एक्टिविस्ट एंटन डिसिल्वा आनी आमचे सावंड्डे सांगेचे तिसरे फामाद एक्टिविस्ट उशा नायक. हांच्यांनी हो तियात्र सारको वायब्रंट केला आनी आमचे सगळे गोंयचे मुड्डे ह्या तियात्रान दाखयल्या. तशेंच मोगाच्यान म्हजे आर्टिस्ट आसात तांच्यांनी हो तियात्र सारको फुलयला, तांचे सारको उंचल्या पांवड्यार पावयला. तशेंच म्हजे सिंगर आसात जसो एडवीन डिकोस, जुजे मास्कारेनास, बाबा अमरेश कामत म्हणनाका आनी दुसरे म्हजे सिंगर आसा बाजिलियो बाब. तशेंच म्हजे एक्टर आसात खोडेगांव सिनियर एक्टर जुस्तियान बाब आनी आमचे डॅनी म्हणनाकाय, आमचो आगोस्तीन म्हणनाकाय, एफिफानियो म्हणनाकाय आनी आमचे जायते जाण. तशेंच म्हजी एक्ट्रेस जशे सारा, स्कायला, रेशल आनी सगळीं. तशेंच म्हजी कॉमेडियन लिनो म्हणनाकाय, कॉमेडियन आमचे सिजल म्हणनाकाय, कॉमेडियन आमचो बाब डॅन्स्टर म्हणनाकाय, कॉमेडियन पॉबरी हांच्यांनी गाजयला. तशेंच म्हज्यान कशें विसरोंक जाता आमचे म्युजिशियन, आमचे म्युजीक लीड करता बाब प्रणय ट्रम्पेटा, तशेंच बाय रुफी सॅक्साफोन घेवन. तसोच आमचो क्लिंटन द किंग ऑफ द आमचो ऑर्गन म्हणटा तो आमचो बाब क्लिंटन. आनी तसोच आमचो बेस गिटारिस्ट फ्रँको आनी आमचो आवटस्टँडींग ड्रामर बाब आब्दोनियाचो सोयरो बाब मॅग्नी. तशेंच लायटींग केलां खोडेगांत आमचे बाब गॉडवीन. हाणें मोगाच्यान येयात हो तियात्र पळयात. हो तियात्र तुमकां सारको लायक जातलो. बार्देसकारांनो उगडास धरात. हो तियात्र जातलो फाल्यां 1 तारीख ऑगस्टाचे शेनवार सांजेच्या 7:30 वाजता कांदोलीम दांडो हॉल हातून. तर येवन पळयात म्हजो तियात्र गुंडाराज. भिवपाची गरज ना. आम्ही आमकां निवडून हाडलो तुमी, तेका लागून आमी पळोवन घेतले. ते मनशाक आमी धरल्या बगर कशेंच रावचो ना. पुलीस आपणाचें काम करतात. तुमी रस्त्यार येवपाची गरज ना रे बाबा. पळया तुमी हें आंदोलन करून तो सांपडटलो. सांपडटा ना चलत Tuzo,
नाव म्हजे अमरेश कामती यात्रा नाचता हांव फामाद जाला मी मेगरी करून गोंयचे साबार गांव ज्युपिटर घेवन भोंवता वास्को पेडणे पासून जावं पेट्रोल मारूंक केला म्हजे पडो माल दिसांव इलेक्ट्रीक बायक घे म्हणून फोर्स कोता आंटी आंटी तांटी गौतम भाऊ तुझा बेस किने आणि तू इथे किती माझं गोळ्याचो आम्ही तुला शोधताय गौतम हो तुझा बेस पुढं हा सांगतो एक असं तुम्ही बेता आणि गौतम इथलो दिसतो गोळ्यातलो गौतम तो माझ्या बरोबर असो देवान संसार घडला संसारान मनशाक रोचला थोड्यांक बरें रोचल्या कोण तो सांगतलो केन्ना तो म्हणटलो सांगोक जायना कोणाच्या आज तूं दिसता बोलकावान नाव म्हजे अमरेश कामती यात्रा नाचता हांव फामाद जाला मी मेगरी करून गोंयचे साबार गांव ज्युपिटर घेवन भोंवता वास्को पेडणे पासून जावं पेट्रोल मारूंक केला म्हजे पडो माल दिसांव इलेक्ट्रीक बायक घे म्हणून फोर्स कोता आंटी आंटी तांटी हॅलो कोण डॉक्टर 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 साहेब किती झाले किती फक्त मिनिट फादर किती झालं बाबा, ब्रदर बाबा, ब्रदर किती झालं आता पैसा किती झाला बाबा किती झाला किती कसा उलयते ब्रदर बाबा किती झाला हो पयलोच शो तुमच्या गांवान तुम्ही सोसिडीकाय घेवन हो म्हजो शो Podaj makazawen sango Punyat maka marganta disla Trapetanco bozo to gumu Taka hawen diuco porta sanga त्या कारणाक लागून सांगूय पुण्यात आनी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे मोगान आसले मोत्राक लागून बायले मुरी सातां गोंयांक घुसले वसले वास्को आमच्या देवाक तासले गौतम कांतराव ते गांठी गोंया येवन मुत्र्याच्या कुस्तार पोसले आम्ही थंयसर स्टोर रुमार वचून लिपलेले तूं बेजार जावंक ना न्हय अरे गौतम आम्ही तुझी दिश्टीच पकडा केलेली आम्ही जाण तू आमचो खूप मोग करता आम्ही तुझो खूप मोग करतात आणि तुका लायक